म्हादय केशीत स्टंट करून उत्तर कर्नाटकात बीजेपीची वातावरण निर्मिती करपाचो यत्न चल्ला। गोयचो मुख्यमंत्री पर्रीकारूय ह्या नाट्यातले पेदे जाला। पर्रीकाराची चीट हातात पडली काय येडियुरप्पाची भाषा बदलली। ते चिटयेचो तो ट्रिब्युनलात गैरफायदो घेवंक सोदता। कर्नाटक सरकारान खंय पर्रीकाराची चीट सरळ व्हरून ट्रिब्युनलाक दाखोवची। गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो हो डॉक्युमेंट ट्रिब्युनलात गोयची केस होत्याची नवती करूंक शकता। ट्रिब्युनलात बॅकफुटार आशिल्ल्या कर्नाटकाच्या हातात आयतें कोलीत। ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು ಪರಿಕರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಬ್ರು. ಅದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. दुसऱ्या वाटेन मोगोन म्हादयचेर भूमिका जाहीर केल्या। ट्रिब्युनलात निकाल जायना तो मेरेन म्हादयच्या उदकाचेर खंय कसलीच चर्चा करची न्ही। खंयचोच विचार फुडें व्हरचो न्ही लवादा समोर जी याचिका आसा ट्रिब्युनला तो निर्णय जायसर कसलीच हालचाल कोणीच कितें स्टेटमेंट काडचें न्ही असो आमचें ठाम मत आसा। हो निर्णय आमकां बंधनकारक आसा आनी म्हाका पक्षान म्हटलां की लवादा समोर आशिल्लो प्रश्न सुटावो जायसर हाचेर कोणीच भाशांतर करचें न्हय आनी त्या खातीरूच मुखार वता आसतना त्या नंतर आपले विचार मांडटा। कर्नाटकातल्या राजकीय गणितांक लागून बीजेपीन सध्या म्हादय पावणेर काडल्या। गोवा फॉरवर्ड सरकाराक धरून मेरेर रावला। तातले तातूंत मोगोन मातशी क्लियर भूमिका घेतल्या। काँग्रेसीच्या एक्शनीत तितलोसो नेट दिसना। उरले ते एक्टिविस्ट आनी म्हादय बचाव अभियान। इतल्या मजगतीं कर्नाटकाक उदक पिवपाक दिवपाच्या सरकाराच्या प्लानाचेर जीएसएम रस्त्यार देंवतले। 27 तारखेक जीएसएमाची दिवचल सांगे आनी मडगांवांत धरणे जातली। जनतेचे हो पाणयाचो प्रश्न दुर्लक्षून अशे तरेन मनोहर पर्रीकरान आपल्या पक्षाचें राजकारण करपा खातीर प्रयत्न केलो तेजो हांव गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे निशेध व्यक्त करता आनी ताणें टायमार जागो जावचो आनी अशे तरेचे द्विपक्षीय चर्चे खातीर जे तेणी पत्र जे तेणी धाडलां तेच्या पक्षाच्या कर्नाटकाच्या पक्षाच्या अध्यक्षाक तें पत्र तेणी फाटीं घेवचें आनी अशे तरेन गोंयच्या जनतेचो अपमान केलो ताणें म्हणून ते माफी मागची तेणी वेळीच ना जाल्यार आतां हेज्या फुडें जे एक मोठी आंदोलनां जातली ह्या विशयाक धरून त्या आंदोलनान मनोहरबाब पर्रीकर जो आसा तो मनोहरबाब पर्रीकराक सगळे तरेचे परिणाम जे आहा ते फेस करचे पडटले। पूर्ण गोवाभर हो विशय जे आहा ते तापयतले आनी ह्या विशयाचो सोक्षमोक्ष लागसर ह्या आमचें आंदोलन जें आहा तें चालू उरतलें। आतां सद्या आमचें बुधवार दीस 27 तारखेक डिचोले आनी सांगे ह्या विशयाक धरून आमचें लोकल लेवलचेर आंदोलन जातलें। 28 तारखेक मडगांव आनी म्हापसा आंदोलन जातलें आनी शेनवारा 30 तारखेक फोंड्या जातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।